बामोळे कुजिरा संकुलातले मुष्टिफोण हायस्कूल अतिरिक्त शुल्क घेता म्हणून ॲडव्होकेट सावियो ब्रागांझाचे कागाळीचेर शिक्षण खात्याची मुष्टिफंडाक शो कॉज नोटीस 7 दिसां भितर जाप दिवपाचो आदेश दिला। 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान ज्यो खाजगी अनुदानित शाळा फीच्या नांवान पयशे घेता तांचेर कारवायेची शिटकावणी दिल्ली। वास्को खारीवाड्यार पिशी डोंगरेवेल्या गायत्री मराठे हे जाणटेरेच्या खुनाचो तपास निमणे लागलो। गोंयांत पयलेच खेपे भोंवपाक म्हणून आयिल्ले आंध्र प्रदेशाचे दोगांनी सोरो पिवन गायत्री मराठेक जिती मारपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या। वास्को पुलिसांनी विजय लक्ष्मणा गोली म्हणटा ताका अटक करून गोंयांत हाडला, जाल्यार दुसरो दुबावीत गोरेला रवींद्र म्हणटा ताका आयज गोंयांत घेवन येतले। राज्यांत अपघाताचे सत्र चालूच आसा। बिरेस्तारा रातीं शांतीनगर फोंडे जाल्ल्या अपघातांत दुर्गाबाट फोंडेची 60 वर्सां पिरायेची पुष्पा नायक हिका मरण आयलें। वेळ केन्ना कोणाचो घात करीत सांगपाक येना। बिरेस्तारा रातीं आपल्या जिवाक बरें दिसना म्हणून दुर्गाबाटची पुष्पा नायक आपल्या घोवा वांगडा स्कूटरीचेर उपजिल्लो हॉस्पिटलांत वताली। शांतीनगर पावताच तिचो दुपट्टा स्कूटरीच्या टायरांत घुसपून ती रस्त्यार पडली आनी गंभीर जखमी जाली। उपचारा खातीर तिका बामोळे गोमेकोंत व्हेल्ली तेन्ना तिका मरण आयलें। करासवाडा उद्देगीक वसणुकेंतल्या सेंटर फार्मास्युटिकल कंपनीक उजो लागलो। ही घडणूक दनपारच्या 3-3.15 वरांच्या मजगतीं घडल्या। म्हापशें उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। उजो लागपाचें कारण स्पश्ट ना, पूण किरकोळ लुकसाणच जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या। भाजपाचो फुडारी सांकवाळाचो आदलो सरपंच आनी सध्याचो उपसरपंच गिरीश पिल्लईच्या बेकायदेशीर वायन होलसेल सोऱ्याच्या दुकानाचो परवानो अबकारी खात्यान रद्द केलो। फटीचे डॉक्युमेंट दाखोवन पिल्लय हे वायन शॉप चलयतालो।
कोंडाळकाराक जितो मारपाचें प्रकरण ताजें आसतनाच कलंगूट साळगांव रस्त्यार टॅक्सी ड्रायव्हराक मारपाचो प्रकार घडलो. 11 पर्यटकांनी मेळून बडयलो एकल्या ड्रायव्हराक. कलंगूट पुलीस स्टेशनात हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. अशें जर भायले पर्यटक येवन सोरो पिवन आमकां गोंयकारांक मारपाक लागले जाल्यार असले पर्यटक गोंयाक जाय तरी कित्याक? गोंय आमचें खंय पावता? आतां धरूच जर असल्या मस्त्या पर्यटकांक पुलीस धडो शिकयना जाल्यार गोंयचो फुडार कठीण आसा. हांचेर ताबडतोब खर कारवाय जावची म्हणून थळाव्या सयत टॅक्सी ड्रायव्हरांची मागणी आसा. गोंयांत दर वर्सा लागू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी 1 जून सावन सुरू जातली. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन नुस्तेमारीक बंदी आसतली. ह्या 61 दिसांच्या काळांत यांत्रीक नुस्तेमारीचेर बंदी आसतली. नुस्तेमारी खात्यान हे विशीं म्हायती दिल्या. मडगांवां रातच्या 3च्या सुमाराक भयंकर अपघात घडलो. पिकअप चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत पिकअपीत आशिल्ल्या क्लिनराक मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो. एके वटेन नुस्तें म्हारग जालां जाल्यार दुसरे वटेन बॉयलर तांतयांचें मोल वाडत आसा. नुस्त्या फाटोफाट आतां बॉयलर तांतयां म्हारग जाल्यात. सध्या बॉयलर तांतयां डझना फाटल्यान 15 ते 20 रुपयांनी वाडल्यात. तांतयांची आवक कमी जाल्ल्यान तांतयां म्हारग जाल्यात अशें कळटा. तांतयां म्हारग जाल्ल्यान खवय्यांक मात प्रश्न पडला. गोंयांत फुडले 2 दीस म्हळ्यार 19 आनी 20 तारखेर वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
अंदूच्या शैक्षणिक वर्सा सावन गोंयांत 9वे खातीर NEP धोरण लागू जातलें। अंदू वर्सा सावन सुरू जावपी नवे शिक्षणीक वर्सा इयत्ता 9वेक NEP धोरण लागू जातलें। शुक्रारा जाल्ले नियाळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री जांचे कडेन शिक्षण खात्याचो ताबो आसा तांणी ही म्हायती दिली। ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक शैलेश जिंगडे आनी खात्याचे हेर उंचेल्या अधिकाऱ्याचे हाजेरीत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली। आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी व्यवसायाच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्या केनियाच्या न्यूटन किमानी हाणें हवाला नेटवर्काच्या माध्यमांतल्यान देशाभायर सुमार 21 कोटी धाडिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। हे रॅकेटांत आनीक एक तांजानियाची हेलेन म्हणटा ताचो सहभाग आशिल्लो। हे सगळ्या रॅकेटांतल्यान वट्ट 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं देशाभायर धाडले। उपरांत न्यूटनाक ईडीन मनी लॉन्ड्रिंगाच्या गुन्यांवाखाला अटक केली। सद्याक न्यूटन किमानी, डॉरकास्ट मारिया आनी हेलन कोलवाळ जेलींत आसात। न्यूटन किमानीन म्हापशेच्या खासा कोर्टात जामिना खातीर घाल्लो अर्ज फाटीं घेतला। चोरी करून पळ काडटालो ह्या हेतान प्रथमेश सायखेडकार ह्या नागपूरच्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक कोलवाळ पुलिसांनी अटक केल्या। ताचे कडल्यान 2 आयफोन, 3 हेर मोबायल फोन, घड्याळ आनी 2 ATM कार्डां मेळून सुमार 3 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केला। उत्तर प्रदेश गोरखपूरच्या प्रिपाईच हांगासरल्यान एका तरणाट्याक ATSचे पथकान टेरर फंडिंगाच्या दुबावावयल्यान उखल्ला। ह्या तरणाट्या कडल्यान गोंयचें नांव आयलां। टेरर फंडिंगाच्या दुबावावयल्यान ATSचे पथकान एका तरणाट्याक गोरखपूर प्रिपाईच हांगासरल्यान उखल्ला। ताचे चौकशेंत ताचे कडल्यान गोंयचे एका मॅडमीचो उल्लेख जाला। गोंयचे एका मॅडमीचे आदेशावयल्यान तो ऑनलायन वेव्हार करतालो अशें ताणें सांगलां। मात ताचे कडल्यान फुडल्या तपासान सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान ताका ATSन लखोवन व्हेला। आतां हो तरणाटो टेरर फंडिंग काय हनी ट्रॅपांत अडकला हाचो सोद ATS घेता। टाकयेंतली निसण कळमेल्या, फिल्टरिंग युनिट वापराविणे तसोच पडून आसा। उदक फिल्टर करिनासतना तशेंच ते लोकांक सोडटात। ह्या प्रकाराक लागून काणकोणच्या आगोंद वाठारांतले लोक तिडकल्यात। पयलींच कांकराच्या दुयेंसाक लागून काणकोणकार त्रासान पडल्यात आनी आतां ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्ली दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा अशेंय तांचें म्हणणें।
बोरी हांगा प्रस्तावित नव्या पुलाक लोटलीच्या शेतकाऱ्यांनी आणि थळाव्यांनी विरोध केला। लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी पुलाची शीमा मेजपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्याचो विरोध करून हो पूल थळाव्या लोकांच्या फायद्या खातीर न्हय तर उद्देजकांच्या फायद्या खातीर आसा आणि आमी नव्या पुलाचो निषेध करता अशें शेतकाऱ्यांनी सांगले। जाल्यार थळाव्या लोकांक आणि पंचायतीक विश्वासांत घेनासतना हो प्रकल्प सरकार सुरू करता अशें तांचें म्हणणें। आदी तांणी ह्या पुलाची गरज नासतना फकत उद्देजकांच्या फायद्या खातीर खाजन जमनीचो विलो लायतात अशें आदले सरपंच जोना फर्नांडीस हांणी सांगलें। वेऱ्या वागुर्मे नव्यान बांदिल्ली उदकाची टाकयेचें काम अजून मेरेन पुराय जायना। थळावो आमदार तशेंच मंत्री गोविंद गावडेन 2 म्हयन्या उपरांत पिवपाच्या उदकाची टाकी कार्यान्वीत करतले म्हणून सांगिल्लें, पूण 3 म्हयने जाले तरी कांयच हालचाल ना। ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा। तशेंच पोन्नी पायपलायन बदलची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्ली, मात ते करिनासतना रस्तो डांबरीकरणाचें काम केलां। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वयलो बाणस्तारी पूल 26 मेक पळोवणी आणि डेक लेव्हल नोंदणी खातीर सकाळी 6:30 ते 8:30 मेरेन वाहतुकी खातीर बंद आसतलो। पुणेच्या भौशीक बांदकाम खात्यान तशी सुचोवणी जारी केल्या। ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक करू ना अशें म्हणीत विरोधकांच्या टिकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाप दिल्या। शुद्धीपत्रकात खंयच प्रस्ताव न्हयकारूंक नाशिल्ल्यान गृह मंत्रालयाच्या विचारा उपरांत निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो। साकोड्या पंचायत वाठारांतल्यान व्हांवपी रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी अंदू पयलेच फावट सामकी देंवल्या। रगाडा न्हंयचें उदक आटिल्ल्यान बाराभुमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आनी कार्यामळ भागांतले लोक उदका खातीर तानेल्यात।
फातोडेच्या सान चलयेचे अपहरण प्रकरणात आसामच्या रबी कुमार नायक हाका फातोडा पुलिशेन अटक केल्या। आपली चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ तिचे आवयन आयतारा फातोडा पुलिशेंत केल्ली। ते प्रमाण पुलिशेन सोद मोहीम केल्या उपरांत बिरेस्तारा मडगांवच्या विशाल मेगा मार्टाकडेन आशिल्ल्या एका कुडीत ती चली सापडिल्ली आनी दुबावितान थंयच्यान पळ काडिल्लो। मजगती शुक्रारा फातोडा पुलिशेन ताका अटक केली। आम्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर विचार जातलो। सध्या आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान हे विशयाचेर घोषणा करप शक्य ना। तशेंच शेतकाऱ्यांनी आम्याच्या उत्पादनाचेर भर दिवपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मँगो शो 2024 वेळार उलोवप केलें। हेदोडे सत्तरी वाठारांतलो नव्या रस्त्याचो काम पुराय जालें। 15 वर्सां सावन हो रस्तो जावचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली। आमदार देविया राणे हांच्या यत्नाक लागून हो रस्तो जालो। पावसा पयलीं रस्त्याचें काम पुराय जाल्ल्यान तशेंच येरादारी खातीर उक्तो केल्ल्यान थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां। मावशी, ठाणे तशेंच नगरगांव पंचायत वाठारांत येवपी लोकांक ह्या रस्त्याचो फायदो जातलो। दुरुस्ते खातीर कायदे बंद आशिल्ले मडगांव रवींद्र भवनांतले सभागृह 22 तारखेच्यान नाट्य मोगांक खातीर उक्ते करतले। प्रेक्षकांक बसपा खातीर 1069 बऱ्या सिटांची सुविधा जाल्यार खासा क्षमतेच्या लोकांक खातीर 6 सिटांची सोय केल्या। आवाज येवजणेची लेगीत बऱ्या तरेन दुरुस्ती केल्या अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिल्या। रस्त्यार आडखळ जावपी 4 खुरीस हालोवपाचें काम स्मार्ट सिटी कंत्राटदारान सुरू केलां। एक खुरीस रस्त्याचे कुशीक हालोवपाचें काम पुराय जालां। दुसरो सांतिनेज चर्चीकडेन आशिल्लो खुरीस रस्त्याचे कुशीक हालोवपाचें काम चालू आसा। नव्या खुर्साचे सकयले प्लॅटफॉर्म बांदून तयार जाला आनी रोखडोच आदलो खुरीस ताचेर काडून दवरतले। ठाकूर गॅरेजी फुडलो खुरीस रस्त्याक आडखळ करनाशिल्ल्यान ताका हालोवंक ना। तशेंच विवांता जंक्शना कडेन हेरिटेज खुरीस तशाचो तसो दुसरे कडेन व्हरपाचो आशिल्ल्यान ताका अजून हात घालूंक ना।